strong congressman आशिल्लो. Was someone who always was connected to the grassroots. पयलो एक बरो टीचर आसतालो आनी a lot of people say very talented when he joined the police force, retired as a DYSP, became an MLA and he worked towards the progress of the people of his constituency. And my interaction with him, although limited, was the way he was connected with the people, the way it was boro simple आमदार ज्या मनशाक म्हाका दिसता ग्रास रुटाक कनेक्टेड आशिल्लो. वी हॅव लॉस्ट अ ग्रेट सोल. We today as the Congress party we have come to pay homage to him. May his soul rest in peace. And म्हाका दिसता the incident that we have all seen, we condemn this, we are all anguished. He has to get justice in the sense it looks the way he was attacked in Belgaum is something. म्हाका दिसता it's a very very serious offense आणि these offenses should not continue in the future. So सरकारा कडेन आमी मागलेलें आसा, आमी सांगलेलें आहा की a team should go from Goa police to investigate this and this has to be taken into a सारके strict action जावपाक जाय. Although that person is arrested, I believe that it looks like more as a case of a murder. And म्हाका दिसता we have to today आयच्या दिसाक आमी चड उलोवपाचें न्हय, बट आमचे पार्टीचे अध्यक्ष and we have also all spoken. So today we pay homage to this great soul. दुखद घटना जी काल बेलगांव जाली आणि जशें आमगे एलोपीन सांगलां, we cannot take this lightly. It is not a question of he being an ex-MLA or what, but as a senior citizen असलो आणि जे व्यक्ती हो जो एजीर या यंग भुरग्यान ताका अटॅक केलो, it has to be condemned. And definitely आमगे एलोपीन सांगता म्हळ्यार we are with the family in their grief. आणि खरेंच वायट दिसता, दूख दिसता. आणि आय मेट हिम क्वायट सम टायम जेन्ना पयलीं इलेक्शना पयलीं आनी मागीर मेळ्ळा ड्युरींग पार्टी ऑफीस. ही वॉज थोड्या उतरां मनीस आनी सॉफ्ट उलोवपाचो. and the way he was attacked, I think so it was very unfortunate. ह्या मनशाक समज तर अशें करून आमगे देशान अशें करून जाता, it has to be condemned and we are with his family. देवान तेगे आत्म्याक स्वर्गीय राज कोल्या फुडें मागताय. आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आमकां संबोधीत केला. फकत दुःखाची गोष्ट आणि जे CCTV फुटेज जे आयले त्या रिक्षा ड्रायव्हरान ज्या पद्दतीन तांकां ते ह्युमिलेट केलो, मारलो, आय थिंक दॅट प्रोबेबली लेड टू हीज कार्डियक अरेस्ट अशें ते CCTV फुटेज पळयलें जाल्यार दिसून येता. आमी थंयचे जे स्थानीक पुलीस अधिकारी आसात थंयचे जे गव्हर्मेंटा कडेन ऑल्सो वी वील बी स्पिकींग दॅट ताचेर कडक कारवाई जावपाक जाय आनी आय थिंक जस्टीस मूळ मामलेदार आनी तांच्या फॅमिलीक मेळपाक जाय. कित्याक नॉट ओन्ली पॉलिटिकल पूण जेन्ना ते कुडचड्यार PSI म्हूण आशिल्ले त्या वेळा वयल्यान वी हॅड अ व्हेरी फॅमिली रिलेशन वीथ यू. घरा येवपी हांव ल्हान भुरगो आसतनाच्यान तांकां वळखता. तांचो स्वभाव आनी बाब युरीन सांगलें तशें की लोकां कडेन ग्रासरूट लेवलाचेर कनेक्टेड मनीस. आनी 2022च्या इलेक्शनाच्या उपरांत जेन्ना तांणी काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे जेन्ना कॉन्टेस्ट केला तेन्ना आमकां एक संदी मेळ्ळी तेंच्या बरोबर मेळून काम करपाची. म्हाका दिसता टुडे गोवा आय वील से हॅज लॉस्ट अ गूड लिडर एन ex-MLA जाणें ह्या वाठाराच्या लोकांक खूब काम केलें. इट्स अ सॅड डे. तांच्या आत्म्यांक शांती मेळो आनी म्हाका दिसता हीज फॅमिली एंड गोवन शूड गेट जस्टीस.